गोंयांत ग्रीन एनर्जी निर्मिती वाडोवंक सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. केंद्र सरकारान 500 गीगावॅट रिन्युएबल एनर्जीचे दवरिल्ले टार्गेट 2030 मेरेन पुराय जातले. त्या फाटभुंयेर गोंयांत ग्रीन एनर्जीचे टार्गेट 2029 मेरेन पुराय करपाक यत्न वीज मंत्री सुदीन उलयलो. गोंय सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि स्पेशली आमचे भारत सरकारचे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी सोलर हातूंत भरपूर काम करपा खातीर उद्देश दवरला. फुडल्या 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट्स हे तांचे टार्गेट आसा आणि आय थिंक वी वील बी कंप्लिटींग बाय 2029 ऑफ दीस 500 गिगावॅट. एज ऑन टुडे आमी जो प्रोग्रेस जर पळयत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. हे सगळे कित्याक की कोल एनर्जी कमी करून आमी मुखार कशे वतले हे पळोवपाचो प्रयत्न हो चल्ला. आनी तुमकां खबर आसा सद्याचे ऑल इकॉनॉमिकल सर्वे जर आमी पळयत जाल्यार US आसूं किंवा चायना आसूं ज्या तरेन झगडटा त्या हातूंतल्यान आमी जेन्ना विचार करता, काल सुद्दां चायनान म्हाका दिसता 3 मोठ्यो फॅक्टरी ज्यो US बेस्ड चायना आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्यो. म्हणजे हाजे वयल्यान तांची झगडी आनी तांचो इफेक्ट बाकीच्या कंट्रीचेर कसो जातलो हेंय पळोवपाचें आमकां आतां. कारण पावर जर ना जाल्यार खंयचीच इंडस्ट्री किंवा खंयच्योच गोश्टी मुखार वचूंक शकना. आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आतां सामको तळागाळांतल्यान वयर येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तातूंत मागीर एनर्जी एफिशियन्सी आसलो किंवा पावर मॅन्युफॅक्चरींग आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं ह्यो पळोवपाचें आमकां आवश्यकता आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.